सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सामदेव परमणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. तुमका स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता, ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटला उदार देखून एक कोप शेळें उदक दिता, सतस हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. देवाचें उतर हें, वाकन्नी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त तें मोगाळ भावां भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां एक कोप शेळ्या उदकाची महिमा समजून घेवंक आपोवणें दिता. जेजून आमकां इतलेंच सांगलां, एक कोप शेळें उदक दिल्ल्याक सयत सर्गींच्या राजांत श्रेश्ठ इनाम आसतलें. तर ह्या एक कोप शेळें उदकाची महिमा कितें म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवया. अशें म्हणटा आसतना 3 संगती हे विशयांत आमी समजून घेवया. एक कोप शेळें उदक दिवंक सट्ट खर्च ना, उदकाक पयशे दिचे म्हणून ना. एक कोप शेळें उदक कोणेय दिवयेक. देखून हांगासर आमी समजून घेवंक जाल्लो विशय इतलोच, एक कोप शेळें उदक दिवंक कांयच खर्च ना. दुसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक कोणेय दिवयेक. ल्हान भुरग्यांनी दिवयेक, युवजनांनी दिवयेक, वडिलांनी दिवयेक, मालगड्यांनी दिवयेक, प्राय जाल्ल्या व्यक्तींनी हें उदक दिवयेक. हाका कांय चड बोड गरजेचें ना. देखून हें उदक कोणेय दिवयेक. तिसरें जावन एक कोप शेळें उदक दिवची ही एक ल्हानशी करणी. हाका व्हरतो खर्च ना, हाका जायतो वेळ गरज ना, जायती राटां वळना आनी जायती सकती गरज ना. देखून एक कोप शेळें उदक कोणेय दिवयेक. एक कोप शेळें उदक दिवच्या व्यक्तीचे लक्षणय हांगासर व्यक्त जाता. हें एक कोप शेळें उदक दिता आसतना तो व्यक्ती कसलो म्हणलें हांगासर आमी समजून घेवये. आनी एक विशय हांगासर आमी समजून घेवंक जाय जाल्लो मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक कोण दिता गी, ताचें लक्षण, ताचें व्यक्तित्व थंयसर आमकां दिसून येता. एक कोप शेळें उदक दिवचो व्यक्ती तो उदारी जावंक पुरो, वा हेरांची पाप बिरमत आसलेलो व्यक्ती जावंक पुरो, वा देवाचे उपादेश पाळचो व्यक्ती, वा देवाच्या उपादेशाचो स्पिरीट पेल्याचो मोग कर म्हणलो तो स्पिरीट ताचे तें सारक्या रितीन दिसून येता. आनी हेरांचे कश्ट दूख समजूंकची सकत ह्या व्यक्तीक आसा म्हणून आमी समजून घेवये. देखून एक व्यक्ती एक कोप शेळें उदक दिता आसतना ताचें व्यक्तित्व कितें म्हणलें थंयसर आमी समजून घेवये. तिसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक दिवंक इन्कार करचो व्यक्ती, ताचें व्यक्तित्व कितें म्हणलें थंयसर आमी समजून घेवये. एक कोप शेळें उदक दिवंक इन्कार करचो व्यक्ती तो खंडीत जावन एक हारामी व्यक्ती. आनी एका उतरान आमी सांगचें जाल्यार त्या मनशाक दोळ्यांत रगत नासलेलो व्यक्ती म्हणून आमी सांगीत. ताका हेरांची पाप बिरमत ना, हेरांची कश्ट समजूंची तसली सकत ताका ना, आनी तो आपणा विशीं मात्र चिंता, हेरांचे कश्ट दूख ताका समजून घेवची सकत ना. तो एक स्वार्थी म्हणून आमी सांगीत. आनी मनशाचो संबंध जायतो ताचे थंय उणो आसा म्हणून ह्या मुखांतर आमी समजून घेवये. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक दिवंक इन्कार करचो व्यक्ती, ताचें व्यक्तित्व कितें म्हणलें हांगासर तो आमकां व्यक्त करता. चवथें जावन उदक जिवाचो संकेत.
उदकाक जीव दिवची सकत आसा. ह्या दिसांनी पावस येता आनी खंयसरी आमी पळयलें जाल्यार जायते जिवीत आमकां दिसून येता. वा गिमशिल्या दिसांनी सुक्या जाग्यार तुमी उदक घालें जाल्यार एक 10 दिसां उपरांत थंयसर तण केल्लो येता. असो तितलोच उदकाक जीव दिवची सकत आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक कोण हेरांक दिता गी तो हेरांक जीव दिता म्हणलें हांगासर आमी समजून घेवचें. उदक दिवचें म्हळ्यार हेरांक जीव दिवचें म्हणलें आमी समजून घेवया. 5वें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, आमी एक कोप शेळें उदक दिता आसतना पियोंक दिता. आनी पियोंक दिवचें उदक नितळ उदक, खदड उदक आमी दिना. बागार बऱ्यांतलें बरें नितळ उदक हेरांक आमी पियोंक दिता. आनी नितळ उदक आमकां एक संदेश दिता. संदेश इतलोच, ह्या नितळ उदका वरी आमची जिवीत नितळ आसूंक जाय. आमची मोत नितळ आसूंक जाय, आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय, आमची दिस्त नितळ आसूंक जाय, आमची जिवीत नितळ आसूंक जाय, आमच्यो करण्यो नितळ आसूंक जाय. देखून एक कोप शेळें उदक दिवचें म्हळ्यार आमची जिवीत कितें म्हणलें समजून घेवंक एक अवकाश थंयसर आमकां आसा. 6वें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक दिवची करणी ती ल्हानशी आसूंक पुरो, पण त्या ल्हानशा करणेचो प्रतिफळ ल्हान म्हणून जिजून सांगूंक ना. बगार त्या करणेचो प्रतिफळ श्रेष्ठ आसा. आनी जेजू म्हणटा, एक कोप शेळें उदक दिल्ल्या की तसो प्रतिफळ मेळटलो. पवित्र पुस्तकांत ल्हानशा संगतीक मस्त म्हत्व आसा. जेजू देवाचे रास ल्हानशा संगती मुखांतर आमकां उगडापे करता वा ताचें विवरण दिता. सासवाच्या बियाचे वापार, मिठा विशयी जेजू उलयता, खमीरा विशयी जेजू उलयता, वा 2 गिरबोज्या विशयी जेजू उलयता, वा लिल्ली फुलां विशयी जेजू उलयता. हे सगळे ल्हान संगती आनी ह्या ल्हान संगतीचेर देवाचे रास बांदून हाडला म्हणून जेजू आमकां सांगता. देखून जेजूच्या चिंपांत ल्हानशा संगतीक एक श्रेष्ठ म्हत्व आसा. देखून आयच्या दिसा जेजू आमकां म्हणटा आसतना एक कोप शेळें उदक तसो प्रतिफळ श्रेष्ठ म्हणलें आमी समजून घेवया. निमाणें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, एक कोप शेळें उदक दिवचें म्हळ्यार कशें आमी समजून घेवचें. आमी एक कोप शेळें उदक कितें थंयसर सांगलां तशेंच आमी समजून घेवयेत, पूण ताच्या की चड जावन तसो अर्थ गुंडायसो आसा. एक कोप शेळें उदक दिवचें म्हळ्यार एक ल्हानशी बरी करणी आमी करची. दिसपडट्या जिवितांत असले ल्हान करणी करूंक जायते अवकाश आसा. केदळा आमी हेरांक एक गोवा पुरबायेचो हांसो दितांगी त्या दाडा आमी एक कोप शेळें उदक दिल्लें बरी. केदळा आमी हेरांच्या कुमकेक धांवतांगी त्या दाडा आमी एक कोप शेळें उदक दिल्लें बरी. केदळा आमच्या तोंडांत एक बरें उतर येता गी हेरां विशयंत त्या दाडा आमी एक कोप शेळें उदक दिल्लें बरी. केदळा आमी सूख करता आसतना म्हजी सूख जाली, आय एम सॉरी म्हणून अशें म्हणटांगी त्या दाडा आमी एक कोप शेळें उदक दिल्लें बरी. केदळा आमी थँक्यू म्हणटाव त्या दाडा खंडीत एक कोप शेळें उदक दिल्लें बरी. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, दिसपडट्या जिवितांत आमच्या घरांतच एक कोप शेळें उदक दिवची जायते अवकाश आमकां आसात. देखून आयच्या दिसा एक कोप शेळें उदकाची महिमा कितें म्हणलें आमी समजून घेवया आनी ही करणी आमच्या दिसपडट्या जिवितांत करूं आनी ह्या मुखांतर देवाचे रास परगट करूं आमी प्रयत्न करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.